दावड्डेच्या रहिवाशांनी मडगाव नगरपालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आपल्या वाठारातल्या कथित बेकायदेशीर प्रकल्पाचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या। थळाव्या लोकांनी सांगले की तांणी 3 फावटी पालिकेकडेन संपर्क साधला, पूण अजून मेरेन कसलीच ठोस कारवाय जावंक ना असो आरोप आसा। निरशेणी उक्तायतना रहिवाशांनी पालिका अधिकाऱ्यांचेर तांचो हुस्को सोडोवपा बदला आयवॉश करपाचो आरोप केला। तशेंच आपल्या कार्याक तेंको नाशिल्ल्याचो आरोप करून तांणी आपल्या आमदाराच्या भुमिकेचेरूय प्रश्नचिन्ह उबे केले। आपल्यो मागण्यो सोडूंक ना जाल्यार 8 दिसां उपरांत फुडली कारवाय जारी करतले अशी शिटकावणी रहिवाशांनी दिला। So now we have got this, but what the problem is with this is, it is saying that the GI sheets, GI sheets should be reduced and some openings should be kept. Yeah, but the problem with this is, no, it is not an implementable order. Neither it is an order. Actually, it's not an order. It's not coming under any provision. It is a letter. If I was that respondent, sir, I would not obey this because there is no law requiring me to obey it. So, why order cannot be passed? Order can be passed, and that also this response when we had said that they should move. So now we have got this. But what the problem is with this is, it is saying that the GI sheets, GI sheets should be reduced and some openings should be kept. Yeah, but the problem with this is, no, it is not an implementable order. Neither it is an order. Actually, it's not an order. It's not coming under any provision. It is a letter. If I was that respondent, sir, I would not obey this because there is no law requiring me to obey it. So, why order cannot be passed? Order can be passed, and that also this. Either you direct the owner of the property to demolish the GI sheet fencing within a given time limit. See, you have written, this is a letter which has no legal sanctity. There is time limit, there is direction. You are saying reduce the height. So ambiguous, you know. You are saying reduce the height. Reduce by what length? 1 meter, 2 meter. Now, as per your municipality act, what is the permissible GI fencing height, or what is the permitted height of the fence? Is it 1 meter? Is it 1.9? You cannot have a permanent GIC fencing unless there is construction activity. You cannot have a GIC fencing. Why is this allowed? And he is giving you reply that he has done it as the municipality has allowed this GI sheet fencing to exist. म्हणजे municipality ती GI sheet fencing कशें दवरला तिका? Why he is not given so-called notice for demolition? तो करना. तुम्ही हांगा टाइम लिमिट ताका दिवना. So this is just an eyewash. To me, this is an eyewash. When he has no time limit, this is perennial. He can do it today, he can do it after 6 months. No, what legal opinion you want on a matter which is illegal? Tell me. And also the GI sheets, the height, you have asked them to reduce, but there is no specification. No, technical section. But sir, technical section is with you only. No, it is here. No, no, sir, with due respect. No, with due respect, you are the head of the administration. So, what your section is doing under you, we are. Now what is NDZ? No development zone. So no development zone जाल्यार आमगे जर कितें आहा काम करता construction कितें आहा जाल्यार तेवूय बंद. So what it looks like, ये बिल्डरागे जायना न्हू बरें तुमगेलेय काबार करया. It is a revenge letter. That is a revenge letter because he is having a problem with the Dawande people asking for their right, wanting to save their Gankar pond. आमगे Gankar pond आमक save करपा जाय. तेक नाक म्हणून तें लेटर केला. And by the way, that letter has zero legal tenacity. It is zero because Vishwajit Rane has already started the process. This letter is very late. It is very late. It is miserably late. This thing is not going to happen. It is just, and you know, I've seen the letter
a little bit only blur esh konai choilole. There is no substance in the letter. It is just like an essay, a chat GPT essay, maybe it would have been. So I would say it is an abuse of the letterhead of an MLA of Fatorda. Such MLA of Fatorda letterhead should not be abused. It should only be used for the good of the people. So this NDZ is an eyewash. Please don't consider it as something serious. Now this is what is the letter which is given by the municipality, which just now our brother has spoken about. Look at this letter. You can zoom in. अब वो लेटर जो आहे म्युनिसिपॅलिटी धाडला आमकां म्हणल्यार हय धाडला आमकां दाखोवपाक म्हूण की आमी तुगे कंप्लेंटाचेर कितें तरी एक्शन केलां आनी वो एक्शन म्हणल्यार कितें म्हणा पत्रे जे आहे दोज पत्रे ऑलरेडी आर इलिगल बिकॉज एडमिशन येयलो आहा दुसऱ्या सायडीसून द लँड ओनरान ऑलरेडी ते एडमीट केलां की आपणागे पत्रे इलिगल आहाय म्हणून इन सो मेनी वर्ड्स आतां ही म्हणटा पत्रे इलिगल आहा आसून दी तूं फकत सायज रिड्यूस कर फकत एक गॅप दवर आतां एक गॅप दवरपाक आनी सायज रिड्यूस करपाक रेग्युलेशनान तेश कोन्न कांय ना कायद्यान तेश कोन्न कांय ना सो कायद्यांनी हे एक्झिक्युटूच करपा जायना इफ दे हॅड गिवन दीस कायंड ऑफ डायरेक्शन टू एनी ऑफ अस वी वूड हॅव सेड नो बिकॉज कायद्यान ते एक्झिक्युटू करपा जायना इट इज अनएनफोर्सेबल सो वेन इट इज अनएनफोर्सेबल हाऊ यू आर गिविंग समथींग लायक दीस आनी हे डायरेक्शन म्हूण म्हणल्यार ऑर्डर कांय ना सो वेन देर इज नो ऑर्डर नो सेक्शन वीच सेक्शना अंडर हे केलां no hearing also by the way. So in that circumstance this is illegal. This is again abuse of the letterhead of the municipality. So in Goa no right now in our Margaon in our Fatorda legality म्हणल्यार काय ना फकत illegality चलता. And then हो प्रोजेक्ट आमी 18 वर्सां जालीं बाबा आमी आडायताय 18 वर्सां आनी केन्ना पॉलिटिकल लेवल आमी केन्नाच उलोवंक नाय टील टुडे पॉलिटिकल मिक्सअप केले आमचे MLA विजय सरदेसाय सारके वो टोटल क्लियर कट तुका सांगता तो पॉलिटिकल लेवल येता सो आमकां पॉलिटिकल लेवल येवपाक एवरी टायम तो आमकां बोट दाखयता जे प्रोजेक्ट आडोवपाक येताय ते बीजेपी म्हूण म्हाका दिसता हांव तेज्या कडच्या जायत्या वर्सांनी व्हडलो आहा आनी टुडे म्हाका इस्तीचो मातशें प्रॉब्लेम जालो एट द एज ऑफ 50 आतां तो 56 जाला तेका इस्तीचो प्रॉब्लेम जाला तेका म्हूण सांग हो सामको झूम कोन्न चोय फाटल्यान सगळे कोण आहाय ते 2017 हांवूय ताजो स्पीकर 2017 हांव ताजो स्पीकर आनी 2017 जेन्ना एसेंब्लीचो रिजल्ट येवन 24 वरां पर ताणें BJP केल्ली ते राती ताका हांवें शी म्हणलेलो कित्याक आमकां BJP म्हणटा ती केन्ना नाका आहली BJP वचोन ताणें कितें केलें तें तुमकां खबर आहा आख्ख्या गोंयचें निसंटण केलां विजय सरदेसाय आख्खें निसंटण सगळे ते कोणाक खबर नासली 16B हाडपाची तो सामको मास्टर मायंड एक 16B हाडली मागीर विश्वजिता मेळ्ळो 39A केलें आनी आज मेरेन सगळे इथं विजय सरदेसाय आसा हे सगळे पुरे तावे जाता आज आमगे दवंड्याक एक जमीन आमी ऑलरेडी 18 इयर्स ते हाडायता तो प्रोजेक्ट आनी उपरांत माड कातोले ती जमीन हालींच एग्रीकल्चर हाडली कोणे कन्वर्ट केली हालींच हाडली तेणें कन्वर्ट केल्या आनी आमगे थोड्यान ते सायडीन इतले आमगेलो प्रोजेक्ट हे चलता पळय न्हू ड्रेनू त्यो सगल्यो प्रोजेक्ट फ्लॉप आख्खे आमचे फातोर्दाचे जो वेस्ट हो जो आमच्या टॉयलेटाचें कनेक्शन आहा ते रिवर्स सालाना त्या दिनसान आमी आमच्या दवंड्यार जेन्ना ड्रेन येता तेन्ना आमी थोडे भाव एकठांय जाले बाबा ही ड्रेन हिंगा सॉरी सेवरेज लायन येता तेन्ना ही आमकां सेवरेज लायन नाक म्हणपाक थोड्या जाणांनी टॅक्स सपोर्ट केलो आनी तो व्हड फुलोवन येयलो विजय सर तेजी फकत दादागिरी आनी तेणें ती सेवरेज लायन कनेक्ट केली आज सेवरेज लायनीचें कितें जाता हॉस्पिटलांत आमचे प्रेजेंटेशन कॉन्व्हेंटांक वचपाक जाता थिंगा फावंटन जालो आहा त्या रस्त्याचेर सेवरेज लायनीचें फावंटन जालो आहा आनी हें फावंटन क्लियर करपाक ह्या मास्टर मायंडान जाल्यार तेज्या मनशांनी कितें मत दिला जाय तूं हॉस्पिटलाची एक ड्रेन आहा टाक टाक बुराक मारून ते ड्रेनीक सोडलां हॉस्पिटलाक उबें रावंक जाता कशें जायना आनी कन्वर्शन नंबर 1 अंडर आमगेल्या हेजेर सेटलमेंट झोनांत आनी कमर्शियल झोनांत नंबर 1 फातोर्डा आहा म्हूण सांगता का टॉप म्हणटा ती फातोर्डा आहा आज फातोर्डा तेणें निसंटण केलां विजय सरदेसायन आज तो हेरिटेज थिंग एकदा ओल्ड गोवाक आमली मारगांव चर्चीची होली स्पिरिटाची हेरिटेज हावपाक गेलोलो म्हळ्यार आमचे क्रिश्चन ब्राह्मिन्स आहाय तेणी हिंदू ब्राह्मिन्स आहाय तेणी ताका दिवंक नाय जेन्ना तूं
ओल्ड मार्केटांतल्यान येता न्हू हॉस्पिटल आमगेले कुलासा कडेन 3 घरां सोडून चवथे घर एक निसवणटण आहलें एक बिल्डरान घेयलें बिल्डरान जेन्ना तें घेयलां ही फायल तेजे कडेन पावली ती आहलोली सेटलमेंटान कमर्शियल जावपा जाली आनी कमर्शियल करून दिली म्हणटच तो लुगार तूं सांग इतले टच जस्ट 50 मिटराक ती आमगे हेरिटेज जायना जेन्ना बामणांनी आमगे सगल्या थिंगा आहलोल्यांनी सायन घेवन एक हें करून ती मागीर परत बॅक पे गेल्या हेंच आमगे रिक्वेस्ट आहा जितले आमच्या दवंड्याक जे कमर्शियल हें केलें ते आज ना फाल्यां आमकां सेटलमेंट जो आय एस इट मेळोंक जाय लास्ट टायम विजय सरदेसाय फातोर्डा MLA तेणें प्रेस बायट दिल्ली आनी प्रेस बायट हांवें कितें म्हूण तेंय सांग तुका हो आमदार पळय ते प्रोटेस्ट करपा येता ते हूंय BJP नट्टू अरे बाबा BJP नट्टू आम न्ही BJP नट्टू न्हू तूं BJP जावंय 2017 आहलो हें सांगपा आमकां फोट मान सांगपा नाका आख्या लोकां खबर आहा जावंय कोण जालो तो 2017 लोकांक फोटोवपाचो प्रयत्न नको नाका आनी एक सांगतो म्हळ्यार तुवें म्हळ्यार दामुगे फोटोय तुमकां खबर आहा दुसरो प्रोजेक्ट येता तो कोणा तो BJP जो प्रेजिडेंट आहा तेका बारबो फोटो आहा फोटो बिटो कांय आमी फोटोवपा सोदनाका चोय आतां हालीं 4-5 दिसांतले हांवें चोयल्ल्या भितर ते फेसबुका येता गेल्या वॉर्ड नंबर 6 तेणें कॅम्पेन केला पळय ते कॅम्पेनिंगा तो चैतन्य बिल्डरा बारबो कॅम्पेन करता हांव फोटमाचा तुम ते फेसबुक ओपन कराय आनी लास्ट जाय जा फोटोय तुमकां शेअर येस करता करेक्ट ही इज देयर तो ते चैतन्य घेवन कॅम्पेनिंग करता वॉर्ड नंबर 6 हेजे वयल्यान हांव फोटमाचा तुम तेका वचय आनी विचार बाबा होरेन चैतन्य तेजे बारबो आल्लोलो ना तो वॉर्ड नंबर 6 आनी तुम समज पडपा जाय जाल्यार ते फेसबुक ओपन कराय आनी लास्टार हो व्हायट शर्टान तो चैतन्य म्हण तो ओनर आहा तो थिंगा आहा हांव सोशल एक्टिविस्ट सांगतान करूया गोंयकारपण हे सांबाव खूब बरें पूण हे सगळे सांबावतात काय 9 तारखेर आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट जालो त्या प्रोटेस्टान हो विजय सरदेसाय हाजीर जालो गोंयकारपणाचे वोट नारे लायले 10 तारखेर प्रोटेस्ट जालो आरुसई रेल्वे ट्रॅकाक लागून हिंगाय ताणें व्हड भाशणां केली आनी भाशणान ताणें म्हणलें तुमचो आमदार खंय आसा त्या स्थानीक आमदार जो पळय आसा तो नाहलो तो खंय आसा तेजी बोलसां बोलली हे तेणें भाशणान म्हणलां आयज हांव विजय सरदेसाय विचारूंक सोदता आरे विजय तुजो लोक रस्त्यार आयला तुजो लोक बोबो वता तुजें आसलें खंय आहा तुजी सुटकेस तुका पावली आयज तूं दुसऱ्या गांवांनी वता तुजो गांव पयलो सांबाळ आनी मागीर दुसऱ्या गांवांत पळय आयज हांव म्हणटलो हे सगळे आमी विचून काडलेले जे पळय सत्तेर बसलाय हे पोट दोड्डिरे आनी हे पोट दोड्डिरे कित्याक म्हणटा चोरून गोंयची मायकी नागडी करून तेंची पोटाक बरना हेंकां आसन एक नाल्यार 2 भुरगीं आहात ह्या मंत्र्याक ह्या आमदारांक ह्या भुरग्यांक कितले म्हूण तुमी चोरून दवरतले रे पुरो करात चोरला ते पुरो करात आमची मायक नागडी गेल्या ती कित्याक जे पळय शिराप तुमी तुमच्या भुरग्याचेर मागून घेतात हे शिराप खूब म्हारेकार जातले आयज आमचे गोंय तुमी चोरून काबार केल्ले आसा आयज कितले म्हूण तुमी सोदतले आयज तुमी ही भडवागिरी बंद करपाक जाय कित्याक आमचे गोंय भाड्याक लायला ते बंद करात आमचे गोंय पंजाबकारांक दिल्लीकारांक विकतात ते बंद करात आमचे गोंय आमच्या भुरग्यांक आमच्या फुडले पिळगेक दवरात ह्या राणगेच्या हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की तुमी हे 27 इलेक्शन लडटले तुमकां लोक घरा बसयतलो जरूर बसयतलो कित्याक तुमचे चोरपाचे आनी चोर एकठांय करपाचे चोरून चड जाल्ले आसात देव बरें कळ्ळें तुका एडमिनिस्ट्रेटर आमकां 10 दीस दिल्ले 10 दिसान आमचो पळयल्यार कितें केलां काय म्हूण कितें केलें जाल्यार परतून तें CEO हांगा आनी 7 दीस मागीर फूल डे दिवन आतां ते 10 दिसान तें कितें केलें जाणा तो ती फेन्सींग तें काम काडपा तें आमगे डिमांड आहलो ती फेन्सींग काडपाचो मागीर तें कितें केलां 10 पोत्री ती तितली कट केली आमच्या दोळ्या पान हाडपा कळ्ळें तुका आतां हांव कितें म्हणटा हें कोण हें प्रेशर आहा कोणाय प्रेशर आहा पळय टोटली इलिगल आहा तेंको कांय ना 2008 लायसन्स घेवन ते ती फेन्सींग घालपा येयले तेंको कांय ना जाल्यार आमगे हांकां कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा तेका कितें प्रॉब्लम जाता कितें हितून कास्ट जाता तेंचे एक्शन घेवपाक आनी आमगे MLA तो आमगे MLA वेलसांव भोंवता वेलसांव JCBचे उबो रावन अरे बाबा तूं खूंय या दोंड्या खूंय या तूं म्हणटा आतून वाजा तुवें रिजायन जावचें अरे तूं रिजायन जाव तूं तेका म्हणटा तूं आतून वाजा तो म्हणटा म्हणजे तुमच्या लोकांक जर तूं पावना जाल्यार तूं रिजायन जाव म्हूण आतां आमी 6 म्हयने जाले तूं 6 म्हयने जाल्यार तूं हांगा मेळटा पूण तूं फकत सोशल मिडियाचेर म्हणटा सोशल मिडियाचेर तेका असो लोकांक आपण लोकांक बारबो आहा
लोकां मारबो आहा जाल्यार हुंय आहा यो मरे JCB घेवन यो तुजे सायडी हांव उबो रावता मोड ह्या पोत्री हा कॅपिसिटी हा कॅपिसिटी हा आम येताय आम रावते उबे पोत्री मोड या तूं होकोत मरे फिशपण को लागा पळय तूं हे गोंयकारपण म्हणटा तें घेवन भोंवला का कळ्ळें पयलें गांवकारपण सांबाळ तेदो मागीर तेच्या फाटल्यान गोंयकारपण म्हणटा तें सांबाळ पण तुम्ही MLA बी मेळा वचून MLA हांव MLA आज रेडी आहाय मेळपाक MLA हांग मेळपाकूय ना MLA होको सोशल मिडियाचेर सांगता आपण लोकांक मारपा अरे लोकांक मारपाक केल कितें ती एक तुवें लेटर केली ती लोकांक पिशां काडपाक विश्वाची कितें केली ती यो मरे वाड्या यो ना आज मेळपाचो दीस आतां वयतले तुमी कितें वयतले तुम मिडियान घायल ना तुम तेगे बायट घायल ना हेराल्ड कोण हेराल्डान घालून ना पब्लीश केलें ना दॅट ही डजंट वॉन्ट टू कन्फ्रंट अस when he doesn't want to confront us why you all are asking us to go to him he should be the one to come and herald and publish केलं आम्ही सांगना तुका मेळपाक विचारता वयतले का म्हणून विचारता वयतले का म्हणून विचारता मेळटले का म्हणून विचारता हे वता करून आमी तुका सांगला ताका मेळपाक आणि तेणें आतां कितें विचार तूं मेळटो काय विचारला तेंच मेळटले विचारलें. मागीर मेळटलो म्हणजे आनी तें कितें डिफरन्स तुम्ही तांच्या अरे आमी लेटर तेका केलो ताणें कितें सांगलें तुका कुठलो मेळटो म्हणून आमी आत रेडी आतां मसून दोंड्या रावताय तेन्ना दोंड्या यायचे हय चल चल आत येता सो ताका JCB घेवन येवपा लाय काल मातशी आम उब रावन येताय आम उब रावताय उब रावन सायडी उब रावताय पोतरी मोडया चल आत यो म्हणून सांग बेश्टें तें सोशल मिडियाचेर बोंडोल घाल म्हणून जायना बोंडोल हाय ती सामकी कोण दाखय तूं वचोन थिंग वेल सांग डबल ट्रॅक थिंगा JCBच्या उपरांत हिरो जायन मावता दोंड्या यो मरे घाल्या मरे JCB पोतरी फोड्या मरे टोटली इलिगल आहे मरे हांव तुज बारबो हाय हांव सगळे JCBचे वयल्या बसून येता यो अरे लेटर केली भेटली रे बाबा ते लेटराक कितें जाला ते लेटराक रिस्पॉन्स कित्याक केला ते सांगोचें सिओन एकूच सांगितला 6 म्हयने सांगत तेश कोन 7 दीस ट्यूजडे सांगितले फकत तेपत तेंच्या ट्यूजडे कितें दिता म्हणून सांग ट्यूजडे सांगितला हेजे आमकां बरें लिगल ओपिनियन दित म्हूण तें कितें मिटींग कोताय आनी तेजें ओपिनियन दिताय नाल्यार मुखाल्ले स्टेप कितें तुमगे मुखार स्टेप मागीर आमगे भाव मेळटले आनी थंयतले कितें करपाचें office and inform that even they also meet the administrator. Administrator has given a 10 days time to act under their complaints and so today they have visited. ते पत्रे काढ म्हणून आयिल्ले I already in this regard I already issued letter to the Chaitanya Homes and Properties LP dated 30/7/2026. So in respect of this so still we have not received this reply. I also sent file to the legal opinion. Once the legal opinion received, we will act upon. I will assure that till Monday maximum once we receive, we will issue file will send to the administration till Monday, not even request. Till Monday maximum. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.